वायस क्लोजिंग सेरेमनी आयज आमकां चीफ गेस्ट लाभलेलो आसा आमचो स्पीकर रमेश तवडकर सर, तशेंच आमच्या म्हापशाचो MLA डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा, तशेंच आमच्या हँडीक्राफ्टाचो MD अजय गावडे, तशेंच आमचे देवस्थानाचे आमचे अध्यक्ष ट्रेजरर, तशेंच आमच्या जिल्हा पंचायतीचे चेअरमॅन आणि तशेंच सगळे माझे आर्टिजन आणि सगळे माझे भाव आणि भयणां, आयज खूब बरें दिसता जे आर्टिजन आयज आमच्या गोंयचे सगळे हांगा जमलेले आसा आनी तेंच्या तोंडार खूब म्हाका दिसता स्मायल दिसता, कित्याक खंय तरी तेंकां आयज सपोर्ट मेळटा जो गव्हर्मेंटाचो. आयज खूब वर्सां जालीं ह्यो उपरांत मांड 15 वर्सां जालीं आयज हो बंद आसलो, जो आयज आमच्या 31 till 4th आयज लास्ट डे, 5 दीस हो उपरांत मांड हांगासर म्हापसा जाल्लो आसा आनी जे सगळे आर्टिजन आयज सगळे हांगासर जमलेले आसा तेंच्यांनी आपली कला हांगासर सगळ्या स्टॉलांनी लायिल्ली आसा. ते खूब बरें दिसता जे आर्टिजनांक खंय तरी गव्हर्मेंटाचो एक सपोर्ट मेळटा आनी तो सपोर्ट म्हणजे आमचो डायनॅमीक CM डॉक्टर प्रमोद सावंत. आयज तेणी आयज बऱ्यान बरो आयज आमच्या हँडीक्राफ्ट एका बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी ह्या उपरांत मांडाक फूल स्विंग तेजो आयज सपोर्ट आसा आमकां. तेका लागून हो आयज उपरांत मांड हांगा जावंक पावलो. तेका लागून म्हाजोय बी मना काळजांतसून आमच्या CMाक हांव थँक्स म्हणटा. तशेंच आयज जे आर्टिजन आयज आमचे आर्टिजन खंय तरी फुडें सरतात तसोच तुमकां म्हाजो सपोर्ट आसतलो. तशेंच तुमी फुडें सरचे, कित्याक आयज आमचे आर्टिजन नॅशनल लेवल पासून पावल्ले आसा, इंटरनॅशनल लेवल पावल्ले आसा, कित्याक खऱ्यांनीच उमेद दिसता. तशेंच यूथ खंय तरी तेंच्यांनी इंट्रस्ट घेवचो असली कला जी आयज ही कला आमकां फुडें मेळची ना, तेका लागून आमचो गव्हर्मेंट ताका इतलो सपोर्ट दिता, कित्याक ही जिवीत अशीच उरची म्हणून. तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक युथांकूय रिक्वेस्ट करता, हे कलेक लागून खंयसर तरी तुमी इंट्रस्ट घेवचो, कित्याक गव्हर्मेंट जॉब हे सगळ्यांकूच मेळचें ना. तेका लागून ही कला जी आमची गोंयची कला ही आमी खंय तरी फुडें काडपाची खूब गरज आसा. तशेंच तुमकां खबर आसतलें जे आयज आमच्या गणेश मुर्ती ज्यो आयज आमच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो ह्यो आमच्या सगळ्यो महाराष्ट्रा कर्नाटकासून हांगासर आमच्या गोंयांत येता. तेका लागून म्हाजो एक तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, ह्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो तुमी पुसच्यो न्हू, कित्याक ज्यो आमी पयलीं चिकट मातयेच्यो आमी घरान हाडटाले आनी त्यो पुसताले. तेका लागून ती संस्कृती आमी जपून दवरपाची खूब गरज आसा, कित्याक ज्यो आयज पोल्युशनाक लागून आमकां खूब हो प्रॉब्लम जाता. तेका लागून लोकांनी समज ह्यो बंद करीत, समज लोक घेयना जाल्यार खंय तरी ह्यो बंद जावपाच्यो आनी अशें लोकांनी थंबपणीन ह्यो बंद जावंक जाय म्हणून लोकांनी हो सपोर्ट गव्हर्मेंटाक दिवपाचो खूब गरज आसा. जे आयज आमच्या हँडीक्राफ्ट तांकां खूब सपोर्ट दिता, जे आयज गणेश आयडल करता तांकां आयज तेंच्यांनी क्ले मशीन्स दिल्ले आसा आख्ख्या गोंयभर, कित्याक ही कला अशी जपून उरची म्हणून. तेका लागून ज्यो आयज आमच्या गणपती ज्यो मुर्ती करता तेंच्यांनी आयज ज्यो 100 करता हांगासर आयज तेंच्यांनी 500 करपाच्यो ह्यो वाडयल्ल्यो आसा. तेका लागून म्हाजो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, जे गोंयकार आमचे गणेश जे आमचे पुजेक लायता तेंच्यांनी चिकट मातयेची ताळो त्यो पुजेक लावच्यो, कित्याक जे आयज हेच्या फुडें पासून समज जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे येतल्यो मुर्त्यो महाराष्ट्रा कर्नाटकासून जाल्यार तेका फुल्ली बॅन आमचो गव्हर्मेंट करतलो आनी ह्या सपोर्टाचेर तुमच्या आदाराचेर आमी ते बंद करूंक शकता. तेका लागून म्हाजो रिक्वेस्ट आहा, तुमी हेच्या फुडें
तो चिकट मातयेच्या गणेश हाडून त्या पुजेक लावचो आनी जी आयज ही कला आमचे कलाकार आयज हांगासर दिसता सगळे तांकां म्हाजो बेस्ट ऑफ लक फुडें बी तेंच्यांनी अशीच कला तुमची दवरची ही कला आसा ती तुमच्या भुरग्यांकूय शिकोवची तशेंच तुमचे जे क्लासीस आहा त्यो क्लासीस तुमी चालू करच्यो गांवांनी आनी जे अवेरनेस जावचे कित्याक म्हाकाय जाय आमच्या गोंयांत हे कलाकार अशेंच रावचे जिवीत रावचे आनी आमच्या गव्हर्मेंट तांकां सदांच सपोर्ट दितलो. आमचे मित्र बाब रमेश तवडकर तशेंच गोवा हँडीक्राफ्ट्साचे चेअरमॅन बाब प्रवीण हल्लेकर, आमचे शेजारचे मतदारसंघाचे आमदार आनी आमचे फॅमिली फ्रेंड बाय दिलाला लोबो, बाब प्रेमेन शेट, बाब चोडणकर, बोडगेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष दोतोर वामन पंडित, ट्रेजरर बाब श्याम सुंदर पेडणेकर, डायरेक्टर ऑफ दिस डिपार्टमेंट मिस्टर गावडे, बाकीचे सगळे प्रेस मिडिया आणि माय डियर फ्रेंड्स. खरें म्हटल्यार ओपनिंग सेरेमनीक आमी ऑलरेडी उलयल्ले and I'm very happy to be here, part of the restart of Aprant Mand after 15 years. 15 वर्सां जावन हे परत सुरू झालेले आसा. And through my continuous dialogue with the chairman and director, आमी सांगलेले आसा that even though this was planned in a later stage, it has still turned out very successful. Successful because not because how many people have come and what they have seen, but successful because each and every stall has participation झाले म्हणूनच कार्यक्रम फुडें व्हरूंक शकता आमी, and it is through participation an event becomes successful. This event is a stepping stone to the future of all these kalakar. आणि माझी विनंती असा to the department, to my friend Praveen who is the chairman, to make sure that we create this program on a grand scale every year. म्हटल्यार वर्सान वर्स हो कार्यक्रम आयज ह्या वर्सा 150 जावन आसा, फुडल्या वर्सा 200 जावचे, तेजे फुडले 250 जावचे, तेजे उपरांत 300 जावचे. दॅट इज द सक्सेस ऑफ पार्टिसिपेशन. लोक येतले until people don't know what the program is about, people won't come. या फावटी you can call it a relaunch. नेक्स्ट या कार्यक्रमाचो सक्सेस आमकां फुडल्या वर्सा दिसपाक गावतले. अँड अलॉंग विथ द सजेशन्स ऑफ माय नेबरिंग MLAs अँड ऑल द MLAs ऑफ बार्देस तालुका अलॉंग विथ नॉर्थ गोवा तालुका, म्हाका दिसता हो लोकेशन जो आसा खूब सेंट्रल जावन आसा. सगळ्या मतदारसंघाचे लोक म्हापशा भितर येता. एवरीबडी विजिट्स म्हापसा. इट इज अ गुड प्लॅटफॉर्म, इट इज अ गुड लोकेशन, एम्पल ऑफ पार्किंग, इन एंड आउट. भितर शहरान वचपाची कसलीच गरज आसना, भायल्या भायर काम जाता. अँड आय एम शुअर दॅट द डिपार्टमेंट इज व्हेरी हॅपी विथ दिस लोकेशन. वार्षिक बोडगेश्वर देवस्थानाची जात्रा जाता. सो इट इज माय रिक्वेस्ट, हांव मुद्दम ऑन स्टेज ऑन रेकॉर्ड सांगूंक सोदता की लेट अस वर्क टुगेदर फॉर द लॉंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ Aprant Mand. And let us not have a 15-year gap or a 10-year gap again. कारण निमाणे त्रास जाता कलाकारांक मनान दवरून हो कार्यक्रम चालू दवरचो. प्रवीण आमी सदांच आसा, लेट अस सपोर्ट इट. म्हाज्या मतदारसंघा भितर तितले आसचे ना कलाकार, पण म्हाका दिसता आमचे सुमारचे मतदारसंघा भितर जायते जावन आसा. देर आर लॉट ऑफ पीपल दॅट हॅव won a lot of awards on a local level, on an international level. Lot of people have traveled, and I want people to understand the traditional Goan handicraft. And with this platform, we can show what Goa has to offer to the rest of India and the rest of the world. परत हो कार्यक्रम घडोवन हाडला म्हणून डिपार्टमेंटाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. And again a big thank you to our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for restarting this great event. Let us continue to work for the welfare and benefit of our traditional artisans. सर, आज तुम्ही म्हापशा येयले, बोडगिनी येयले आणि तसे कार्यक्रमाक येयले, त्याबद्दल सांगात. आज विशेष करून हांव
हँडिक्राफ्ट करप्शनाचो अपराध मांड ही संकल्पना फाटल्या गेली 15 वर्सां बंद आशिल्ली. ह्या वर्साक सुरू करून 5 दिसांचो कार्यक्रम आशिल्लो आणि समारोपाच्या कार्यक्रमा निमित्तान हांव आयिल्लो. त्यामुळे एक सुंदर बरो कार्यक्रम ज्या तरेन खरें म्हळ्यार आमचे आमदार प्रवीण बाबा हळदीकर हांचें कौतुक करपाक जाय. 15 वर्सांनी हो कार्यक्रम ताणें सुरवात केलो आसा आणि खूब बऱ्यो तांणी संकल्पना म्हणजे हांव तर म्हाका दिसता फाटले 2-3 वर्सां म्हणजे जे गणपती मुर्ती करपी जे कलाकार आसात तांकां माती ती मळप आसा न्ही जी कश्टाचें काम आसतालें त्या कामा खातीर तांकां मशीन दिवप म्हणजे हें खूब मोठें काम केल्लें आसा आनी कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपा सारकें काम केल्लें आसा. आनी त्या वेळार आज तर म्हाका ह्या असा अपराध मांडाच्या दृश्टीकोनांतल्यान अनेक जे स्थानीक कलाकार आसा आर्टिस्ट आसा की तांकां खरें म्हळ्यार व्यासपीठ आसा तांकां वळख जाय आशिल्ली. म्हणजे खरें म्हळ्यार ती फाटले 15 वर्साक बंद आसले कारणान जे आसा न्ही ते खंय आसा खबर म्हाकाय खबर नाशिल्लें. त्यामुळे तांची एक आयडेंटिटी तांची वळख जी आसा न्ही ह्या कार्यक्रमा निमित्तान जाल्लें आसा. आनी त्यामुळे म्हाका जर तांचें सारकें मार्केटींग जावपाक शकलें जाल्यार हे जे कलाकार आसा म्हणजे जे गोंयच्या मातयेचे गोंयची गोंयकारपण दाखोवपी अशा तरेचो कन्सेप्ट बी आसा कलाकारांक एक खूब मोठें स्थान मेळूंक शकता. आनी खऱ्या अर्थान गोंय स्वयंपूर्ण किंवा आत्मनिर्भर गोंय आमचे मान्य मुख्यमंत्री कन्सेप्ट करपाचो आनी ह्या कामाक आज आमकां हँडिक्राफ्ट करप्शनाचे MD अजय गावडे आसात. त्यामुळे म्हाका दिसता ते एक अत्यंत हुशार अधिकारी आसात की तांचे क्रिएटिविटी आणि आमचे चेअरमनाची क्रिएटिविटी ह्या दोगांनी जर जोड करून जर काम केलें आसत जाल्यार खऱ्या अर्थान गोंयच्या आर्टिस्ट जे कलाकार आसात की तांकां एक न्याय मेळपाक शकतलो तो न्याय मेळचो आनी तांकां एक प्रेरणा दिवपा खातीरच एक बरो कार्यक्रम खातीर मुद्दम काणकोणच्या हांच्या वतीन जो अपराध मांड हो हांगासर जो उपक्रम राबयल्लो आसा गोंय सरकाराच्या वतीन आनी आयच्या ज्या निमाण्या दिसा ह्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे गोंय विधानसभेचे सभापती माननीय आदरणीय श्री रमेश तवडकर सर, कॉर्पोरेशनाचे चेअरपर्सन आमचे मित्र प्रवीण आल्लेकर, तशेंच गोंय विधानसभेचे डेप्युटी स्पीकर जोसुआ डिसोजा, हे सगळे बादेस्ता पैकी आमची मॅडम डिलायला लोबो, उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष श्री शंकर चोडणकर सर, हे सगळे मानेस्त आणि समोर बसलेले मानेस्त पत्रकार बंधू आणि या कार्यक्रमाक उपस्थित गोंयच्या विंगड विंगड भागांसून येयल्लेले भावांनो आनी भयणांनो, खूब बरें दिसता आज जे आयटम आमच्या फुड्यान आसा व आमच्या कलाकारांनी जे गोंयकारांनी जे केल्ले आसा ही कलाकृतीच पळोवन आयज मन भरून येता की आमच्या गोंयान असे कलाकार आसा जे बेस्ट ऑफ वेस्ट अशें करूंक शकता आनी खरीच ही तोखणाय करीत दिसता. हांव आमचे मित्र प्रवीण आल्लेकर जे ह्या कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष आसात त्यांचे हांव मना काळजानसून अभिनंदन करता की अशी कलाकृती तुमी आमच्या फुड्यान आयज हांगासर दर्शवली. अशे गोंयांत आमचे कितलेशे कलाकार आसतले जे बारीक बारीक आयटम करून आपले आयज पोट भरता. सांगपाचो एकूच उद्देश की अशा कलाकारांक फुडें हाडपाक लागून जे आमचे गोवा सरकाराचे हँडिक्राफ्ट अँड स्मॉल रुरल आनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आयज त्यांच्या फुडारपणान चलता, ह्या कलाकारांक सगळ्यांक वाव दिवपाक लागून आयज खुबसो वावर करीत आहा. आयज अशा माध्यमांसून आमचे कलाकार फुडें येवचे म्हणून आयज अपील करीत आसा. ही आयज अपील आमच्या सगळ्या गोमंतक भुमीच्या सगळ्या कलाकारांनी घेवची. आयज आमच्या सरकाराचो जो उपक्रम आसा आमच्या कलाकारांनी फुडें येवचे, आर्टिजन्स जे आसा वेगवेगळी कला दाखोवंक शकतात ते आमच्या बारीकशा गांवांत जे बांबू पासून जे आयटम तयार करतात, अशे हँडमेड आयटम जे आमी कितलेशे जगाचेर सगळ्या पाठीचेर वचोंक शकता आनी तेजी नामना जावंक शकता. अशा तरेचे आयटम हे गोंयसून आमच्या एक्सपोर्टूय जावंक शकता. आयज हे कलाकारांक आमी फायंड आवट करून जर थोडोसो ताका जर पाठबळ दिले, आर्थीक पाठबळ दिले आनी ते आमचे सरकार करीत आसा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे नेहमी आमचे म्हणटा की आमची गरीब जनता वयर सरपाक जाय, सगळ्यांक ह्या जनतेक आमच्या सरकाराचो लाभ मेळपाक जाय आनी तो लाभ दिवपाक लागून
सरकार कटिबद्ध आसा, दिता, लोकांनी फुडें येवच्या. आज हांव लोकां कडेन मागता की जे सरकाराच्यो उपलब्धता आसा त्या उपलब्धतेचो लाभ घेवचो आनी आपलें जीवनमान सुदारचें. ह्युमन डेव्हलपमेंट हे आमच्या सरकाराचे एक मुख्य ध्येय आसा. आमचे सरकार लोकां खातीर काम करता आनी लोकांकूय तेजो लाभ जावचो म्हणून वेळोवेळी तेजेर काम करीत आसता. आज ह्याच माध्यमांतसून, ह्याच कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतसून आमचे अनेक जे आर्टिजन आसा ह्या मळाचेर जोडून रावचे. आमकां बुके घेवपाची आतां संवय आमी बंद करपाक जाय. प्लास्टीक रॅपिंग करून फुलां दिता ते बुके बंद करपाचे. आर्टिफिशियल बुके जे आमचे हँडीक्राफ्ट तयार करता ह्या माध्यमांतसून आमच्या जे कलाकार आसात किंवा जे आमचे आर्टिजन आहा तांकां एक वाव मेळटलो आपलो आयटम सेल करपाक लागून. हांव एक कलाकार म्हणून सांगता, ज्या मुर्ती कलाकार जो 500 मुर्ती आमी दर वर्षी आमच्या घरांत मातयेच्यो तयार करता, कलाकाराची जी व्यथा आसा ती हांव मांडपाक सोदतां. कलाकाराक फक्त आपल्या कलेचो माध्यमांतसून तो आपली कितली एफर्ट्स घालता आनी आयटम तयार करता, पण तेजे कडेन कमी आसता ते मार्केटींग स्कील. पूण आमच्या सरकारान आमच्या मार्केटींग स्किलान जर ताका हेल्प केलो जाल्यार तेजे निश्चितच तेजे राहणीमान सुदारतलें, तेजे आयटम केल्लेले खपतले. आनी हीच गरज आमच्या सरकारा कडसून त्या लोकां कडेन आहा. आनी ही अपेक्षा आमचे माननीय प्रवीण आल्लेकर आनी आमच्या सरकाराचे सगळे मंत्रीगण सगळे मदत करपाक फुडें सरतले अशी अपेक्षा धरता. म्हाका हांगासर इनवायट केलो म्हणून हांव श्री प्रवीण आल्लेकर आनी कॉर्पोरेशनाचे सगळ्यांचे आभार मानता. My products are all flowers, handmade flowers. Okay. I sell solar wood flowers, satin flowers, foam flowers, and all dry flowers also. So today we are 4th day here. Okay. एक क्राफ्ट करता कोकोनट. ते क्राफ्ट कितें म्हणटा? कोकोनट कार्विंग. ते कितें तुमी केला? हे फक्त कोणाक गिफ्ट दिवपाक मेळटा किंवा अशें शो पीस कसो. शो पीस आनी कितें लायक तुमी कितें करता? कसले कसले हेच शो पीस करता की आनी कितें करता? बागीचेय करता, कट्ट्याचे बीन करता, पण हे कोण करना म्हणून हाजेर हांवें चड भर दिला. तर तुम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की तुम्ही इंडिव्हिज्युअली? इंडिव्हिज्युअल हँडीक्राफ्ट. ग्रुपाचें नाव संजीवन सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी आमच्या ग्रुपान 11 बायलां आसात. तर तुम्ही कितें करताय सेल्फ हेल्प ग्रुपान? सेल्फ हेल्प ग्रुपान आमी वेगळे वेगळे क्राफ्ट करतात. आमी 2-3 जाणां आसा ती ही टेबल करतात खाली. 2 जाणां आमची हँडलुमान आसा ॲड आसा आनी कोकोनट शेल क्राफ्टान म्हाजे आनी जूट बॅग करता तयार आनी शी शेल क्राफ्ट करता. ही आमी ग्रुपान करता. तुम्ही हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटसून असोसिएटेड आसा? हय, हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाक एसोसिएट आहा. तशेंच RDAकूय आमचे ग्रूप आसा. ते नाबार्डांतल्यानय आमकां सपोर्ट आसा. आनी आमच्या खातीर आमच्या गांवान आमी एक ऑर्गनायजेशन केलां, प्रगती विलेज ऑर्गनायजेशन. तितून 15 ग्रूप आसा आनी 15 ग्रुपां खातीर आमी आमचे एक रुरल मार्ट सेटअप केला. तेज्या खातीर नाबार्डान आमकां मदत केला.